दोनापावला पॉश कॉलनीतल्यान एका सान पिरायेच्या चलयेचे अपहरण जाल्ल्याचे कळटा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही अपहरणाची घडणूक काल घडल्या खंय। पणजे पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद जाल्या, हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत जर आमी पळयत जाल्यार हालीं तर खुबश्यो घडणुकी आमकां आयकुपाक येता। खून आसतले, बलात्कार, अपहरण, अपघात तर दिसान दीस वाडत आसा आनी जायत आसा। काल दोनापावल हांगासर पॉश कॉलनी थंयसर एक अपहरण केस पणजी पुलिसांनी रजिस्टर केलेली आसा। हाची अजून कांयच म्हायती पुलिसांक मेळिल्ली ना आनी तांचे इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते चालू आसा। थंयसरल्या म्हणजे कॉलनी पॉश कॉलनीतले एक मायनर म्हणजे सान पिरायेचे चली जे आसा त्याचे अपहरण जाल्ल्याची ही जी म्हायती आसा ती पुलिसांक कडल्यान कळ्ळें जाल्यार हाचे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते पुलीस करप त्यांचे चालू आसा आनी फुडली सुद्दां अपडेट आसा ती आमी तुमचे मेरेन पावयतली। तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।